कला अकादमी अ गट सर्त झाली, निकालही जाहीर झालो. मात आता एक धक्कादायक प्रकार उजवाडाक आयला. कला अकादमीच्या कार्यवळ विभागाच्या अधिकाऱ्यान सर्तीचो निकाल फिरोवंक परीक्षकांचेर दबाव घालपाचो यत्न केलो. खंय सुत्रां सांगता ते प्रमाण निकाल बदलूंक खंय अधिकाऱ्यान परीक्षकांक सोऱ्याची बाटली ऑफर दिल्ली. मात तांच्यांनी खंय न्हयकार दिलो. पूण निकाल बदलचो म्हूण हो हट्टाक पेटलो. उपरांत परीक्षकांक 50,000 रुपया दिवपाचें उतर दिलें. मात परीक्षक खंय पयशांक भुल्ले ना. सुत्रां कडच्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण कला अकादमीचो अध्यक्ष बाबू कवळेकार म्हणटा प्रकरणा विशीं कांय अधिकृत म्हायती येवंक ना. मात जायत्या जाणांनी खंय निकाल मान्य ना म्हूण खंय बरोवन दिला. आमी हें केल्लें आसा की आमचे जे 2 ऑफिसरांची नांवां तेमी हें केल्लीं आसा तांकां आमी शोकोस आयज धाडले आसा. कित्याक हरशीं तांकां आमकां आजून तेमी जे हांगा उल्लेख जालो म्हणजे जजींचो ते आमकां ऑफिशियल अशें कांय धाडली ना. गतिके आमी फक्त पेपराचेर आयज येयला त्या आदाराचेर पळोवन तांकां आमी हें केल्लें आसा आनी तेंचें क्लॅरिफिकेशन मागलें आसा आमी. कित्याक अश्यो गजाली घडपा जायना. अशें जेन्ना जजीस जे आसता तांकां स्वतंत्र तेंचें एक डिसिजन आसता आनी प्रत्येक आर्टिस्ट जे आसतात प्रत्येक कलाकारान तेमी बरोवन दिल्लें आसता की जे हाजी जजीसांचें डिसिजन फायनल डिसिजन ताजेर हें नासता. पूण ताजे उपरांत हें जें आयज कितें आमकां जें आयकूं येयलें म्हणजे पेपरांतलें पयलें आसा हें जर खरें आसत जाल्यार अश्यो गजाली घडपाक जायना. हाजेर सखोल चवकशी करपा खातीर आमी करतले म्हणून शोकोस हांवें ऑलरेडी तांकां धाडल्या. मजगती मेळटा ते म्हायती प्रमाण 25 तारखेर खंय हे विशीं बसका जातली. परीक्षक खंय अधिकृत कागाळ करपाचे तयारेक आशिल्ल्याची सुत्रां सांगता. मजगती कलाकारांनी आपली प्रतिक्रिया दिल्या. आज आता 50 वर्सां जावन गेली आणि ही स्पर्धा इतली बरी चलता आणि हितून ह्या स्पर्धेंतल्यान अनेक कलाकार गोंयांत घडलेले आसा आणि ती स्पर्धा ही सदांच निकोप आसची, फ्री अँड फेअर आसची अशी सगळ्यांची अपेक्षा आसता. पूण आतां जर अशे पयशांचे वेव्हार जर जावपाक लागले जावं अशा प्रकारच्यो जर ऑफरी जावपाक लागल्यो जाल्यार ती अत्यंत गंभीर अशी गजाल आसा आणि ती घातक आसा आमच्या रंगभुमी खातीर गोंयच्या. चवकशी जावपाक जाय आणि तितून समजा खरेंच कोणाचो गुन्यांव आसत जाल्यार तांची शिक्षाय जावपाक जाय. जे कळ्ळां त्या प्रमाणे महाराष्ट्र सांस्कृतीक संचालनालया कडेन ही कंप्लेंट पावल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.